संगीताक शिम्मे रचना तशेंच भाशेकूय ना। हिंदी सिनेमाची फामाद जोडी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ह्या संगीतकारांमदल्या प्यारेलाल शर्मा हांची घरकान्न सुनीला शर्मा हिणें गायिल्लें एक कोंकणी गीत आयज लेगीत जायत्या जाणांच्या तोंडार एक सुखाचो हांसो हाडटा। तशेंच तांचे कोंकणी भाशे खातीर उपाट मोगूय दिसून येता। 12 जुलय 2026 तिचें निधन जालें। ताच्या निधनाक तिचे फॅन्स तशेंच संगीत मोगी मदीं दुख्खाचें ल्हार पातळ्ळां। सुरों का सफर कभी खत्म नहीं होता। संगीतकार की धुनें हमेशा दिलों में जिंदा रहती है। सुनीला शर्मा ही फकत नामनेची संगीतकार प्यारेलाल शर्मा हांची घरकान्न न्हय, तर ती स्वता संगीत मोगी आशिल्ली। तिणे कोंकणी गीत गायिल्लो व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियाचेर ट्रेंड जाला। सुनीला शर्मा हांचो जल्म 14 मार्च 1948 ह्या दिसा जाल्लो, जाल्यार तांकां 12 जुलय 2026 ह्या दिसा दुखेस्त मरण आयलें। ती दिग्गज लेखक, अभिनेतो आनी दिग्दर्शक गिरीश कर्नाड हांची भयण आशिल्ली। तशेंच नामनेची अभिनेत्री लीना चंदावरकर हिचे कडेन तिचो लागचो संबंद आशिल्लो। सादेपण, संगीताचो मोग आनी वेगवेगळ्या भाशांतल्या गितांकडेन आशिल्ल्या आवडीन तिणें जायत्या जाणांच्या काळजात एक खाशेली सुवात निर्माण केल्या। सर्गेस्त सुनीला शर्मान कोंकणी गीत गायिल्लो हो खीण संगीताक भास आनी शिम्मेर नाचता हाची सुंदर याद करून दिता। तिचो हो सुरीळ प्रवास तांच्या यादींनी सदांच लोकांक आयकूंक मेळटलो। हांव गेल्लें फिरूंक एक सोयरीक सोदूंक, एकी चल्ली खुर्चीर बशील शिवण करूंक। हांव गेल्लो तांगेरी आनी उडल मेट्टारी, तिणें म्हाका सिग्नल दिल्लें यो म्हूण भितरी। हांव याना भितरी, तुमी पप्पा इद्रारी, आमी दोगां मेळून वचा मलबार हिल्लारी। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।